पक्षाचे प्रवक्ते सर्वत्र येतकर हांगा हजर आसा. त्याच बरोबर तुम्ही सगळे आमचे पत्रकार बंधूय हांगा हजर आसा. आजचो विशय आसा जे गेली 2 दीस जाले दक्षिण गोंयांत एक रेव पार्टी चलताली. त्या रेव पार्टीचेर धाड घालून जो पार्टी आयोजीत केल्ली त्या आयोजकाक अटक केल्ली आनी त्या संदर्भात जो पळय कितें एक विशय चालू आसा गोंयभर ताचे संदर्भात सविस्तर म्हायती दिवपा खातीर आनी कांय स्पश्टीकरण करपा खातीर ही आजची पत्रकार परिशद आयोजीत केल्ली आसा. नमस्कार. फाटले 2 दीस जाले सगळ्या न्यूजपेपरांनी, न्यूज चॅनल, सोशल मिडिया ह्या सगळ्याचेर एक आरोप प्रत्यारोपांचे एक सत्र चालू आशिल्लें आमकां दिश्टी पडटा. जी एक रेव पार्टी आनी त्या रेव पार्टीन भितर ड्रग्सांचो उपयोग आनी ताचेर पुलिसेन धाड घाली. जे आयोजक आशिल्ले तांकां सगळ्यांक अरेस्ट केले आनी हे सगळें जाले नंतर काँग्रेस पक्षाच्या प्रवक्ते आणि स्वतः अध्यक्ष हांणी बसून एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि त्या प्रेसान तांणी फोटो दाखयले काही जातून भितर एक कोणीतरी सेलिब्रिटी जाचें नाव कपिल झवेरी तो मुख्यमंत्र्यांच्या ऑफिसान मुख्यमंत्र्याक एक बुके दिता आणि असो तो फोटो आसा. ताजे नंतर अजून एक खंयच्या तरी मंत्र्याक अशेंच कितें तरी बुके दितात हाजेय बी फोटो. आमचे राज्यसभेचे MP हांकां बुके दिता हाजे फोटो. अशे सगळे फोटो दाखोवन हे सगळे मनीस ह्या ड्रग्साच्या व्यवहारांत इन्वॉल्ड आसात असो एक एजेंडा लोकांच्या मुखार हाडपाचो एक जाणून बुजून असो प्रयत्न हो काँग्रेस पक्षातर्फे केलो. आता लोक काय इतले सामकेच तुम्ही जर लोकांक इतले सामके पिशे समजतात जाल्यार एक गोष्ट हांव सांगूंक सोदतां. जेन्ना खंयचोय कोणी सेलिब्रिटी जावं कोणी मोठे बिझनेसमॅन जावं हे खंयच्याय राज्यान भितर खंय वतात तांचे कितें वेवसाय आसतात कितें आसतात जे कितें आसतात जे तेन्ना थंय वता तेन्ना थंयचे जे कोण राजकारणी असतात, मिनिस्टर असतात, आमदार असतात, मुख्यमंत्री असतात तांची कर्टसी विजीट म्हणून घेवपाचो प्रयत्न करतात. तांची कितें फंक्शनां असतात तांचीच म्हणून न्ही कोणाचीय फंक्शनां असतात. ह्या फंक्शनाक आमकांय खबर आसा आमी कोणी तरी स्थानीक आमदार किंवा आमचो कोणी लागींचो आमदार किंवा कोणी मंत्री मुख्यमंत्री हांकां आमी इनवायट करतात आनी आमदार मंत्री हे सर्रास अशा फंक्शनाक उद्घाटनाक किंवा सगळ्या कामाक थंय अटेंड करतात. हाजो अर्थ ज्या मनशान आपयला किंवा जो फोटोवान आसा हाज्या सगळ्या बऱ्या वायट धंद्यां भितर हो मनीस हो मंत्री हो आमदार इन्वॉल्ड आसा काय कितें हाजें स्पश्टीकरण हे काँग्रेस पक्षान कृपया दिवचें. कारण तांणी बुके दिता आसतना मुख्यमंत्री त्या कपिल झवेरीचे बरोबर दिसता हाजो अर्थ मुख्यमंत्री इन्वॉल्ड आसा. हे जे कितें अकलेचे तारे तांणी जे तोडले तोच जर कायदो लायलो जाल्यार आमकां खबर आसा कालच्यान नवीन फोटोजूय सगळ्याक व्हायरल जावपाक लागले. जातून भितर पयलीं एक फोटो आयलो ज्येष्ठ राजकारणी रमाकांत खलप हांचोय फोटो आयलो. नंतर तर कितलेशेच आनी फोटो आयले जातून लिडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामत हेय बी तांचे बरोबर खंय फीत कापता खंय आनी अशें चिटचॅट चालू आसा किंवा आनी अशे तरेकवार फोटो आयले.
जर तुम्ही सांगिल्ल्या कायद्यान बुके घेतलो म्हणून मुख्यमंत्री इन्वॉल्ड आसा जाल्यार हे स्वता तांच्या बरोबर फंक्शनान इन्वॉल्ड जाल्यार ताज्या परसय चड हे इन्वॉल्ड आसा असो ताजो अर्थ जाता. काल भारतीय जनता पार्टीच्या तर्फे पणजेची पत्रकार परिशदेत घेऊन हांकां एक्सपोज करपाचो प्रयत्न जालो. हाच्या फाटलो उद्देश जो आसा हो मुळात होच आशिल्लो की जातून भितर कसलोच संबंध नासतना तुम्ही मुख्यमंत्र्यांचे एक फोटो दाखवून तुम्ही मुख्यमंत्र्यांचे नाव गोवपाचो जो घाणेरडो प्रयत्न केलो त्याच कायद्यान मापदंड तो लावन जर पळयत जाल्यार तुमचो लिडर ऑफ अपोजिशन आणि जे कोण अन्य आसात हेय तितलेच इन्वॉल्ड आसा असो ताजो अर्थ जाता. ताका लागून खास करून काँग्रेस पक्षाक आणि तांच्या अध्यक्षाक अपेक्षा आशिल्ली की निदान अध्यक्ष तरी मॅच्युअर्ड आसतले की अशा प्रकारच्या बोगस गोष्टींचेर ते पत्रकार परिशद तरी घेवचे नाशिल्ले. तांच्यो काही सोशल मिडियाच्यो तांच्यो टीम्स आसात तातूंतल्यान ते आपल्याले लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न तांचो चालू आसता. एक आपले म्हणून वेगळे अजेंडा चलोवपाचो तांचो प्रयत्न चालू आसता. पूण उघड पत्रकार परिशद घेवन लोकांक मिसगायड करपाचो हो जो प्रयत्न जाल्लो आसा हाजो आमी निशेध करतात. हाच्या फुडली गजाल सांगपाक सोदता. ह्या कपिल झवेरीच्या ह्या पार्टेचेर स्वता पोलिसांनी रेड केली, ड्रग्स धरले आणि तांकां सगळ्यांक अरेस्ट केले. जेन्ना अशा गोष्टींचेर एक्शन जायना तेन्ना मुख्यमंत्री जबाबदार, गृहमंत्री जबाबदार, सरकार जबाबदार. आणि जेन्ना अशा सगळ्या लोकांक रेड मारून धरले तेन्ना ताजे क्रेडिट कोणे घेवंक जाय? जर अशा लोकांक धरले जाल्यारूय मुख्यमंत्री जबाबदार. अरे स्वतः जे गृहमंत्री आसात जाणी स्वतः फुडाकार घेवन अशा सगळ्या गोष्टींक क्रॅकडाऊन करपा खातीर जाणे खर पावलं उखलिल्लीं आसात वयल्यान तांचे अभिनंदन करपाक जाय आमी. जर ते स्वतः खंयच्या गोष्टींत जर इन्वॉल्ड आशिल्ले जाल्यार अशा सगळ्या गोष्टींचेर केन्नाच कारवाई जावची नाशिल्ली ही सादो कोणी सुद्दां भुरगो सुद्दां सांगपाक शकतलो. ह्याच मापदंडार हांव काँग्रेस पक्षाक विचारपाक सोदता. जेन्ना तुमचे सरकार आशिल्ले, जेन्ना दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्ले, अशा कितल्या रेव पार्ट्यांचेर आणि ड्रग्सान इन्वॉल्ड आशिल्ल्या लोकांचेर तुम्ही रेड मारली हाचे प्लीज कृपया आमकां थोडोसो डेटा दियात. कारण सापडले ना म्हणटकीर गोंयांत नाशिल्ले अशें तुमी सांगपाक सोदता. तुम्ही खंयच्याच गोष्टीचेर आज पर्यंत तुमचे सरकार आसतना तांचेर एक्शन घेतली ना, क्रॅकडाऊन करपाचो प्रयत्न केलो ना. सर्रास सगळ्या ड्रग्सांचे व्यवहार चालू आशिल्ले कारण तुम्ही केन्ना रेडूच केली ना आणि केन्ना कोण सापडलोच ना. म्हणजे आमच्या वेळार ड्रग्स नाशिल्लेच. लोकांक सामकेच पिशे समजतात. आमी अभिनंदन करपाक सोदतात गोंय सरकाराचे, मुख्यमंत्र्याचे, गृहमंत्र्यांचे आणि खास करून पोलीस खात्याचे. तुम्ही जे हे काम बरे चालू केल्ले आसा अशेंच चालू दवरात. ह्या सगळ्या ड्रग्साच्या ह्या जे मायाजाल जे आसा हाजेर क्रॅकडाऊन करात. कोण हाच्या फाटल्यान आसा हे मुद्दम सोदून काढात. जो कपिल झवेरी आसतलो, सेलिब्रिटी आसतलो, राजकारणी आसतलो, जो कोण आसतलो हांकां सगळ्यांक अरेस्ट करून तुम्ही कायद्यान शिक्षा करपाची गरज आसा. आणि हे सुरुवात केल्ल्या बद्दल आम्ही सरकाराचे अभिनंदन करपाक सोदतात. जे एक्शन घेता आणि जे लोकांक जे वाईट गोष्टींक, इलिगल गोष्टींक थांबयता हांकां तुम्ही चोर म्हणटात. आणि तुमच्या वेळार तुम्ही कांयच करनाशिल्ले. हांव मागता तुमचे कडेन तुम्ही डेटा जाहीर करचो की तुमच्या सरकाराच्या वेळार कितल्या इलिगल ड्रग्साचेर हाजेर तुम्ही रेडी केल्लो आणि कितल्या लोकांक तुम्ही अरेस्ट केल्ले. लोकांक मिसगायड करपाक प्रयत्न करूं नाकात. लोक जनता आज खूप शाणे आसात आणि तातूंत गोंयकार हे तर खूप शिकिल्ले आसात, खूप समजूतदार आसात. तुम्ही केल्ले जे तुमचो चुकीचो एजेंडा चलोवपाचो जो प्रयत्न तुम्ही करतात हाका कोण बळी पडचे ना. गोंय सरकारान अत्यंत बरें काम चलयिल्लें आसा. हे काम चलयिल्ल्या बद्दल आमी तांचें अभिनंदन करतात. देव बरें करूं.
शर्मा कितें जाता सनबर्नाचो एक डायरेक्टर इनडायरेक्ट जाल्लो आसा आनी फाटली कितलींशींच वर्सां इवन ड्युरिंग दोनी बीजेपी उरल्यार ऑलवेज एलिगेशन सनबर्न म्हणजे तितून ड्रग्सांत येता आनी 2 डेथ्स गोंयांत जाल्ले आसा जरी त्यो सनबर्न भितर जाल्ले नाशिल्ले सनबर्नाचे भायर जाल्ले आशिल्ले सो आतां हेजे मुखार सनबर्नाक परमिशन सरकार दितलें सरकार परमिशन दितलें काय ना ताजेर हांव पक्ष म्हणून कांय सांगूंक शकना हें सरकार ठरयतलें पक्ष म्हणून म्हजो ह्या गोष्टीचेर सरकारान डिसिजन घेतल्या नंतर कितें तें आमी उलोवंक शकतात पूण पक्ष म्हणून म्हजो पक्ष म्हणून तुमी सरकाराक हे करपाक सोदतात की अशें परमिशन दिवची पक्ष म्हणून आतांच सांगिल्लें आसा ज्या ज्या गोष्टीन ड्रग्स इनवॉल्ड आसात इलिगॅलिटीज इनवॉल्ड आसात तशें खंयच्याच गोष्टीक परमिशन दिवचें न्ही हो आमचो ठाम स्टेटमेंट आसा सनबर्नूच न्हय सनबर्न मूनबर्न जें कितें जातलें तातूंत भितर ज्या ज्या गोष्टीन म्हणून ड्रग्स इनवॉल्ड आसतले ताका परमिशन दिवचें न्ही शर्मा तो चवळीन तेका अरेस्ट केला तो आता तिरुमला बँकेचो तो डायरेक्टर आसा तो म्हणजे मोस्ट प्रॉमिनंट आणि ताज्यो गोंयांत 7 ब्रांची आसा आणि आता तो असल्या ड्रग्साचा ते नेक्ससान सापडला तुम्ही त्या तिरुमलाची इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून मागता हांवें इतलेंच मागिल्लें आसा की हो कपिल झवेरी जर हो जेन्ना तातूंत भितर सांपडिल्लो आसा ताजे सगळे फायनान्शियल्स जे कितें वेव्हार आसतले धंदे आसतले हे पुलिसांनी ह्या सगळ्याचेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें कारण हे जे अशा प्रकारचे जे लोक असतात कशें आसता शेवटी जो पर्यंत सापडना तो पर्यंत चोर न्ही आज तो सापडला म्हणटकीर ताजे जे कितें धंदे आसात ह्या सगळ्या धंद्याचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय हे ड्रग्साचे पयशे आसात काय खंयच्या राजकारण्याचे कोणाचे जे कितें आसा हे सगळे जनते मुखार येवपाची गरज आसा आणि जर कोणी जर हातून जर क्रिमिनल इन्वॉल्ड आसा जाल्यार ताका शिक्षा जावपाची गरज